असेंब्ली आसतना हांव एक इशू जालो चेचिलान वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक क्वेश्चन केलो जो मुगे क्रेशर आसतो आमगेलो मीन्स मुगे बायले नांवाचेर आसतो इलिगल म्हूण नॉट इवन 1 मिटराचें क्रेशर आस म्हूण तो सांगता हिंगा. सो आतां स्पेशल हांवें तुमकां आण सगल्यांक प्रेस आण हांवें हिंगा आतां मेजून घेयलां आनी तो 47 मिटर आसा कॅनल टू क्रेशर मुगेलो 47 मिटर तो ओपन दिसपट हांवें दाखयलो आतां मेजून आनी तो म्हणटा हावजांक काल चॅलेंज कोता 1 मिटर आसा म्हणटा आनी तेणें प्लॅन दिला खूंच प्लॅन दिताय कोण दिताय म्हणो नाको केस गायल्याय तो गाबरू कितें कोण दिता काय जोकी जाल्यार मात तेदो हांव इलेक्शनाक बसत म्हूण तेणें म्हजें गायल्लें केस गायलोली पूण तो जालो ना सक्सीड कित्याक केस आजून हायकोर्टान चलता. आनी हें आज हें चेचिला एक्चुली हांव चेचिला रिस्पेक्ट दितालो पूण आज चेचिलान दाखोवन दिलें तो जितो म्हूण कॉलेटीचो म्हूण भावा भाशेन कित्याक जेन्ना 8 तारखेर मायाचेर म्युन्सिपाल्टी आमगेलो कुंकोळ्या बोवाळ जालो आमी थिंगा लोक आनी फॅक्ट्री येता म्हूण कुंकोळ्या आनी फॅक्ट्री येवपा आसलोली कसली फीश मील. सो थिंगा लोकांनी म्हाका फोन केलो आपयलो आमी म्युन्सिपाल्टी वयताय चेअरपर्सन नाका पॉलिटा चेअरपर्सन आसलोले तेका विचार वयताय म्हूण तेणें केस एनओसी दिली ती. सो तेका लागून हांव बेगीन गेलो म्युन्सिपाल्टी गेलो आनी विचारलें आमगे पॉलिटाय बाय तुवें एनओसी कोणाक सांगून दिल्या ते सांगून लागून आपल्या कोणाकल्या प्रेशरायज केला आनी आपूण ती एनओसी दिली म्हूण फीश मील घालपा आगो बाय म्हणे हितू लोकांचे ओपोज आसती म्हूण थिंगा लोक बंद करून भोंवताय आसते काय म्हूण वास येता आनी लोकांक सोंसूंक जायना तूं आनी एनओसी दिताय काय म्हूण ना म्हूण लागलो आपल्या कोण प्रेशरायज कर म्हणपा लागलें देखून आपूण दिल्या. सो हांवें सांगिल्लें थंय लोकांक नाका आमकां नाका आनी तेज्या पयलीं थिंग वच म्हळ्यार रोखडो म्हाका चेचिलान फोन केलो आनी सांगूंक लागलो क्लाफास म्हणून लागलो तूं आपूण घात मरे ती आपूण पार्टनर आस म्हणून लागलो त्या फॅक्ट्रीचो चेचिलान म्हाका फोन केलो आपूण पार्टनर आस म्हणून लागलो त्या फॅक्ट्रीचो आनी आपल्या पोटाचे आपूण तुमकां केन्ना पोटाचे हांवें सांगलें सर म्हूण सांगिल्लें हें मुगे इश्यू न्हू म्हळ्यार लोक म्हणटा हें कोताय लोकां आसलें आस म्हूण सांगिल्लें लोक आसते फॅक्ट्री म्हूण लोक नाका म्हळ्यार तूं आनी घालून सोदीत काय म्हूण कुंकोळ्या हें कोन्न. सो हांव तेज्या विरुद्ध म्हूण सांगिल्लें ताका आनी मागीर तें वचोन आनी हांवें फोन दवरलो मागीर ती वचोन पॉलिटान एश्युरन्स दिना लोकांक थिंगा आपूण ती रिवोक कोत म्हूण सांगलें आनी तेणें रिवोक केली आनी तेणें लेटर परत IPP एक धाडलें म्हणजे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा धाडलें आनी तेणें मागीर इमिजिएटली एक थोड्या दिसांनी रोखडे ती आमी फॅक्ट्री रिजेक्ट कोताय आमी एनओसी दिनाय म्हूण ते कोण ओनरा धाडले तो कोण मागता तेका. सो ती धाडून आतां कितें जालें आतां हेणें आमगे बाब चेचिल बाबान ती परत CMA लेटर केलें तेका एनओसी दिवचें म्हूण तें लेटर हाडटी तें लेटर दिवचें म्हूण तेणें लेटर केलें तेका दिवचें म्हूण. सो आनी स्पेशल काल तेणें हावजांक हांवें ओपोज कोताना तेणें थिंग CMA सांगिल्लें आनी ही फॅक्ट्री घालून दिवचें म्हूण तें तेतून हांवें झगडून थिंगा ओपोज केलो CMA हावजांक आसत्यो म्हळ्यार लोक बंद करून भोंवता लोकां वयस जाता आनी कसो म्हगे ओपोज म्हूण आनी फूल हावजान चेचील थिंगा ही फॅक्ट्री घालून भोंवता हें दाखोवन दिता हेजेर भावा हाल्या तेगे भावा चेड्या थिंग इलेक्शनाक बसोवन आनी आज हो एक मिनिस्टराक उसता ती फॅक्ट्री घालून कोता तुमकां खबर आसा हो मिनिस्टर कोण सपोर्ट करता पूण आमी कुंकोळकार रोग रावपा नाय आमी ही फॅक्ट्री केन्ना येवपा दिवपाना आनी ती मुगे हाडायली म्हूण आज मुगे क्रेशर बंद करून भोंवता हांव भिना मुगे क्रेशरा लागून. काल चेचिलान वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा एक क्वेश्चन गायलो असेंब्लीक मागीर तेणें इल्लिगल आमगेलो क्रेशर चलत म्हूण हो इल्लिगल न्हू 15 वर्सां जालीं हांवें म्हज्या बायलेन गेल्लो हेजे जॉली मेटल म्हूण आमी जालीं आनी त्या टायमार हो गाब्रियल म्हणटा तो सरपंच आशिल्लो आनी तेणें एक एनओसी दिल्ली हें घालपाक हिंगा क्रेशर तेगे एनओसी आसा आनी हो चार्ज कोर्टान घाता आनी हो घात कोण कोर्टाक जोकी आल्या मा एक पोस्ट दिता हो कोर्टान घाता कित्याक जोकी आल्या हें गायलें आफ्टर 10 years हांवें जमीन घेवन 10 वर्सांनी कोर्टान घाता मुगे इल्लिगल म्हूण ही जमीन इरिगेशनान हें केलो म्हूण एक्वायर केलो म्हूण हांव म्हणटा इरिगेशनान तूं एक्वायर केलो जाल्यार तुमी इतू वर्स खंय आसलोले आनी हांव इलेक्शनाक बसोता म्हूण तेंका कळ्ळें हो इल्लिगल तेदो लिगल आसलोलो. सो हांवें तेन्ना तेन्ना हायकोर्टान गायली सो हांवें तेका आमी हायकोर्टान गेले आनी ती केस आतां हायकोर्टान चलता आनी हायकोर्टान जजान तांकां स्ट्रेट सांगिल्लें आनी मागीर ते मेजील उपरांत ती गवर्नमेंट येयलें तो हो कॅनल पड आसा न्हू तो 1000 मेत्रां आमगे आसा आज आमगे कॅनल म्हज्यान हालें आमच्यान बंद करूं ना थिंगा विदावट एक्वायर तेणें आमगे प्रॉपर्टी कॅनल बांदलो आसा हो कॅनल आसा तो मुगे प्रॉपर्टी आसा म्हणजे आमगेल्या. सो हे पयलीं
ते पयले इल्लीगल आसा एक वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट तेंका जजान हायकोर्टा जजान सांगिल्लें तेंकां तुमी इल्लीगल आसाय म्हूण डायरेक्ट तुमी तुमगेलो हो कॅनल डेमॉलिश कोराय म्हूण मागीर आपूण क्रॅशर डेमॉलिश कोता म्हूण हें कोर्टान जजान सांगिल्लें तेंगे एडवोकेटा आनी आज पासून ती केस चलता आनी ती आतां ऑलमोस्ट सेटलमेंट जावपा येयला ती जमीन एक्सचेंज करपाक सो इट्स ज्युडिशरी ती कोर्टान चलता आनी वो तेतील काल सांगता ह्या मोठो एक तेगे मोठो डिस्टंट कितू मागलो तेणें डिस्टंट कितू आसगा म्हूण कॅनल टू क्रॅशर आनी तो थिंगा डिपार्टमेंटान दिल्या 22 एक्चुअली आज हांव पर्सनल हांवें मेजिलां आज 47 मिटर मेळ्ळा आज तुमचे टेप लावन आमगे म्हज्या मनशान मेजिलां 47 मिटर आसा आनी तो डिपार्टमेंटान दिला 22 तरी आसा तो म्हणटा 1 मिटराचेर आसा एक आतां तुमचो हे क्रॅशर खूंय आसा आनी कॅनल खूंय आसता हेजे कळटा हे लोकां थिंगा पिशें काडून प्लॅन असो काडून दिला थिंगा हे असो फोटींग पण चलपा नाय हे आमचेर आपल्याक आनी सादोवपा हे मुजे कोताय म्हाका लो करपा पूण म्हाका हे लो करपा हेण करपा नाका म्हाका जाय जाल्यार लोक कोता कित्याक लोक म्हजे वदान आसा आनी हांव कित तो आख्खो लोक जाणा कुंकोळकार आनी म्हगे सरावंडींग विलेजीन तो लोक सो तेसो हांव कॅर करपी न्हू म्हजें काम जें कायद्यान पळय कितें आसा तें जातलें आनी म्हजें फूल बाट आसा जे कायद्या जे ज्युडिशरी निकाल येतलो तेजे हांव तो एक्सेप्ट करतलो असेंब्ली इश्यू जाले कडेन आसा एक क्वेश्चन काडले कडेन आसा की तुगे जे क्रॅशर आसा तो इवन 2 मिटराचेर कितें आसा म्हणून कितें दिसता 1 मिटराचेर आसा चेचेर म्हटणं तो काल इश्यू केल्ले 1 मिटराचेर आहा हो 1 मिटराचेर ना म्हणटा ते 50 म्हळ्यार चोय आतां हिंगसोन थिंग दवरलें कितें एस मिटर आतां चोयला तुमी कितें मेजून तो आमडा पयलो जोकी आहलोलो मिनिस्टर तो झेडपी आसतना तेता जोकी खबर आसना हो क्रॅशर हिंगा आहा म्हणून आहलोलो मागीर तेदोन ताणें केस कित्याक घालूं ना जोकीनी घाबरून ती मुकून आतां कित्याक तो इलेक्शना बसोता म्हूण तेमी तो केस घायली एक्चुली तो तेजेर काय ना मुगे प्रॉपर्टी तेगे प्रॉपर्टीचेर न्हू ते म्हणटा मुगे नांवाचें आहा म्हणटा कसो मुगे क्रॅशर न्हू आतां हेंगे कितें जाता हे आतां कितें कोता आतां जोकीन एक केलें तें केलें आतां चेचिलाकू दिलें तेणें कितें करूंक हो क्रॅशर आहा तेजे पोटाचें आड आयपा आमच्या कित्याक हे पोटाचें आड आनी केस केसो फायदो हां को जाल्यार तुमी बरें करूंक जायना आमी कोणाच्या पोटाचें आड येयला न्हू पूण तुगे तितली मिटरां 1 मिटरा भितर ना 1 मिटरा भितर ना 50 मिटर आतां मेजून चलना 50 मिटर हें सगळें पॉलिटिक्स हें सगळें पॉलिटिक्स तेका वयर सरोन दिना आनी आम कितें कितें बारीकशें कितें कोण हापा आमकां हें ना कोणालें हें आमचें येता सगळें आड कितें आरे पोटाचें केसो फायदो तुमी कोताले सारकें कोर आनी पॉलिटिक्स करूंक फायदो ना न्हू तूं यो चेचिला सांग तेका क्रॅशराचेर यो आनी चोय कितू मिटर आहा तो हांव येवन दाखयता म्हूण सांग तेका तेन्ना चोयल जाल्यार म्हाका सांग आनी तो कॅनल आहा तो आमगे प्रॉपर्टी आहा नाजाल्या तें वचोन चोवपा जाता पूण कोणें सांगिल्लें हेण सांगिल्लें तेणें सांगिल्लें तें आयकना म्हणटा तेका सांग खुद यो म्हूण सांग तेका जोकी आनी चेचिला हांगा यो आनी चोय म्हूण सांगता क्रॅशर आमगे कितें आनी आजून ती हायकोर्टान केस चलता इतल्या तेंपा कोणें घालूं ना ती आतां तो इलेक्शनाक बसत म्हणून हायकोर्टान केस घायला कितें पोल्युशन जाता कोण तो प्रॉपर्टी ते गोवोरमेंटा हितून आहा आनी तो तेशी एक क्रॅशर आहा आमगे तेशी आनी पयलीं आतां आसूं थिंगा बी मेळटा क्रॅशर तेंचे कोणें क्रॅशर पोल्युशन जाता म्हूण तें घाबरून कोणाचें घायलें ना पूण म्हाका सांग आतां हे घाबरून आतां क्रॅशराचेर घाबरुले हिंगसून घर खूंय आहा तें पयलीं म्हाका दाखय आनी हिंग घरां हिंग चोय तेम कोणें कंप्लेन केलो ना तरी आनी हो क्रॅशर करून घाबरून एनओसी दिलोली तो सरपंच आसता ते जाणा तेणें जाणें करून लायलें आमी हें केलां न्हू तेणें एनओसी दिलो आमकां सगळें आहा जाय जाल्यार कॅनल तुमची प्रॉपर्टी पडटा आमगे प्रॉपर्टी पडटा कॅनल नाना तेमी इन्क्वायरी करपाची आनी हितू पॉलिटिक्स आनी आमगे गोवोरमेंटा मदर आनी आमची मत कांय ना आमगे गोवोरमेंटा आमकां पयशे दिना कितें बाबा तूं ही केस बंद कर आनी तेश म्हूण आमकां न्हय तसो लाय आमचे केस घालून दुसरी कोताय ते जोकीन कोता पयशे वयता लोकांक केस घालून आमचेर आमी कोणा पोटाचे आड येयलो ना ते आमच्या पोटाचे आड येताय हें सगळें न्हू तो देव आहा तो देव दाखयतलो मागीर कितें